पर्यटनाक चालना दितानाच रोजगार निर्मितीचेर भर दितले अशें गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार गणेश गांवकार हांणी म्हणलां। दिवचल शारांतल्या सेतू संगम प्रकल्पा कडेन बोटिंग सुविधा, म्हाळशी तळ्याचे सोबितीकरण आनी हेर कांय थळांचो पर्यटनाचे नदरेन विकास करतले अशेंय तांणी सांगलां। दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे सयत GTDCचे अध्यक्ष आमदार गणेश गांवकार हांणी दिवचलच्या सेतू संगम प्रकल्पाची तशेंच म्हाळशी तळ्याची पळोवणी केली। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, नगराध्यक्ष कुंदन पळारी, नगरसेवक विजय कुमार नाटेकार, गुंजन कोरगांवकार, आदले नगरसेवक राजेंद्र कडकडे, नारायण बेतकीकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले। स्पॉटाचेर डिस्कशन पयलीं जाल्लें ऑफिसान। एक म्हणजे सेतू संगमाचेर थंय आमी बंद घालून थंय बोटिंग करपाचें, सो ते पळयल्लें आसा सरान। आनी त्याच्या बरोबर ते सर टीम धाडटलो, कन्सल्टंट टीम धाडटलो, तांचे डिपार्टमेंटांतलो स्टाफ धाडटलो, ते डिझायन करतले आनी मागीरच तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले। दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो हांगा आमचे व्हाळशे, हे जे तुमी ब्युटिफूल लेक आसा ते पळयल्ले आसा, जे तुमी पळयल्ले आसा रिटेनिंग हॉल अदर सायड दोनूय सायडीक गेल्ली आसा ती। सो ही जी आसा न्हू, ही रिटेनिंग वॉल मेंटेन करपाची। ऑपोजीट सायडीक कॅनल आसा, सो कॅनला कडल्यान स्टेप्स बी घालपाचे, म्हणजे हो ओवरऑल हो जो आसा तो व्हाळशे ट्युरिजम स्पॉट करून ब्युटिफाय करचो। सो इतलो म्हाका दिसता ब्युटिफूल स्पॉट हांगा खंय ना। पळय, आमी खंयचीय गोश्ट करतना आमच्या सराचें कितें आसा चॅरमॅनाचें, बेश्टी करूंक जायी म्हणून न्हू, पूण ती अशी करूंक जाय जेन्ना ट्युरिस्ट येता तो कनेक्ट जावपाक जाय। म्हणजे कसो, तो जर बिचोलेन येयलो पयलीं व्हाळशे आयलो, मागीर तो सेतू संगमाचेर ती बोटिंगाक गेलो, मागीर मयम लेकाचेर गेलो, नाजाल्यार इन बिटवीन लामगांव पांडव केव्हाचेर गेलो। म्हणजे एक खंयची तरी एक लायन धरून करपाक जाय ते, नाजाल्यार आमचे बिचोले एक अशें सांस्कृतीक शहर, एक तुका थंयसर म्युजियम केलो जाल्यार हो ट्युरिस्ट जो आसा तो हांगा रिटेन जातलो। आनी हे सगळे जातूकसून सरान कितें सांगलां, फुडल्या 15 वर्साचो मास्टर प्लॅन करतले। हे सगळे जातूकसून एक बरें रावपाक हॉटेल, ज्याच्यामुळे ट्युरिस्ट एक रात 2 दीस हांगा रावतलो। आतां कशें आसा, आमचे जे रुरल एरियेक आसा जर तुमी पळयत कितलींशींच फार्मां आसात,